येताले त्यांच्या मंडळ नासतले म्हणून अशी त्यांची प्रक्रिया आहे. कित्या संदर्भात की तुम्ही अशें आयकूंक येता की रोहन खंवटे तुम्ही BJPन घेता बैठक आता मंडळाची जाल्ली आसा आणि मंडळा कडेन सगळें उलोवप जाल्लें आसा. तर मंडळ महानंद खोडकरांनी सरळ सांगितलं की रोहन खंवटे असतील तर आपण काम करणार नाही, पक्षाचं नुकसान होणार, बहुजन समाज सुद्धा पक्षापासून दुरावणार म्हणून. ठीक आहे, मग तुम्हाला मी संध्याकाळी बोलतो. पण घेवपाचें बाकी कितें आहा, कित्याक ते म्हणटा ते आमकां अशें अजून पर्यंत सिग्नल मेळ्ळेलें आसा. जेन्ना रोहन राजीनामा दितलो आनी आमकां सांगतलो जाता तेन्नाच मागीर हांव तुमचे उलयतां. ही अप्रोच ट्यू अप्रोच केला तुम्ही अजून ना न्ही तुम्ही तुमच्या लोकांक सांग. आणि अशा बातम्या आल्यात की पेडणे मये आणि दुसऱ्या दीपक पावसकर यांच्या जागी सुद्धा रिप्लेस होणार आहे, अशा बातम्या आहेत सध्या. पळय अजूनपर्यंत त्या मतदारसंघा भितर नवीन घेवन आतापर्यंत आमी कित्याक अजून कांय जावना. पण हे सिटिंग जावंक शकता सर अशें. हांव तुमचे कडेन जातकच सांगता. गिरीश चोडणकरांनी आज डायरेक्ट मिनिस्टरचे नाव घेतलं मिलिंद नायकाचे की सेक्स स्कॅन्डल प्रेस करून म्हणला हय, हांव मुख्यमंत्री आज येतकच हांव मुख्यमंत्री कडेन उलयतां. तर तुम्ही आता ऍक्शन घेतलं सर. तुम्ही लास्ट टाइम सांगला की जेन्ना की हांव जर ताणें प्रेसाक जर नांव घेवन सांगलेलें आसा जाल्यार हांव मुख्यमंत्री कडेन उलयतां. पण तुम्ही ऍक्शन घेतले मागीर सर. आतां पळय हांवें तुका कितें सांगलें की तें जातकच हांव मुख्यमंत्री कडेन उलयतां. त्यामुळे त्यांनी जें नांव घेवन सांगलां आसत जाल्यार तेणें आनी तेचेर तेणें आरोप जे कोणाक लागून जेणे सांगला तेणें तेचेर कंप्लेंट दिवची. कंप्लेंट जाली न्ही सर. कंप्लेंट करूंदी न्ही तेणें जेचेर अन्याय जाला पळय तेची कंप्लेंट जाली. हांव उलयतां मुख्यमंत्री. हांव सांगलें की हांव उलयतां. आज मुख्यमंत्री मोदींच्या आगमनाची तयारी कशी चालू आहे? की ॲक्च्युअली कशें आसा की आमचे प्रायम मिनिस्टर 19 तारीख गोंयांत येतात आनी ते बेजिकली गव्हर्मेंट फंक्शन वेगवेगळी इनॅग्युरेशन उद्घाटनां जीं आसा त्या संदर्भान तो कार्यक्रमांत ते येतले. आझाद मैदानाचेर बी वयतले आनी मागीर हांगा जो कांबालाचेरूय एक कार्यक्रम आसा बोट शो ते आनी मागीर ते सगळे जे हे आसा गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळ्या हेच्या संदर्भात ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मार्गदर्शन करतले आनी थंय त्या मार्गदर्शनाच्या खातीर पार्टीचे कार्यकर्ते थंय वयतले. 3 कार्यक्रम आहेत एकूण टोटल. पब्लीक मिटींग जाली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर इंडोर स्टेडियमाचेर कार्यक्रम ओके. आनी तो गव्हर्मेंट आहे. थँक्यू सर.